बोटीतलो नाफ्ता शिफ्ट करपाच्या कामाक बिरेस्तारच्यान जातली सुरवात. नाफ्ता विकतो घेवपी आयल्यात फुडें. बोट सोडपा विशीं 5 नोव्हेंबरा उपरांत जातलो निर्णय. स्फोटक नाफ्ता गोंयांत हाडपा फाटल्यान मिलिंद नायकाचो हात. गिरीश चोडणकराचो आरोप. मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची केली मागणी. बोटीच्या पाकिस्तान संबंधांची प्रधानमंत्र्यान करची चौकशी. जनसुनावणी बीन कांय नाका, मरीना प्रकल्पच भायर मारात. प्रकल्पावेली जनसुनावणी फुडें धुकल्ल्या उपरांत विरोधकांनी केली नवी मागणी. नावशे घेतली जाहीर सभा. दिवाळेच्या 5व्या दिसा गोंयकारांनी मनयली भाऊबीज उमेदीन. भाव आनी भयणीन केले एकमेकाचे तोंड गोड. ओवाळणेक दिलो सासणा खातीरचो मोग. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. दोनापावलाच्या दर्यांत आडखून पडिल्ले बोटीवेलो नाफ्ता उदकान उडेनासतना दुसरे बोटींतल्यान थंयसान व्हरपाची तयारी चल्ल्या. नाफ्ता उखलपाचो हो वावर बेरेस्तारा सुरू जावं येता. पंपिंग करून काडिल्लो नाफ्ता दुसऱ्या बोटींतल्यान खोल दर्यांत व्हरतले. इंजिन नाशिल्ली ही पाकिस्तानी बोट 2000 मेट्रिक टन नाफ्ता घेवन एमपीटी हार्बरांतल्यान दोनापावला पाविल्ली. तातूंतलो नाफ्ता उदकांत पातळिल्लो जाल्यार ताचे पासून धोको उप्रासूं येतालो. मुख्यमंत्र्यान ह्या संबंधात एमपीटीचे अधिकारी आनी बोटीच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतली. हे बसके उपरांत ताणें मिडियाक कितें सांगलें पळयात. पयली आमकां जो हायड्रोलीक पंप जाय. इट इज एन हायड्रोलीक पंप. तो पंप ऑलरेडी आमी मुंबयच्यान मागयला. तो आतां एमपीटीच्या जेटीचेर आसा ऑलरेडी. तो पंप बाय हेलिकॉप्टर आमी व्हरून त्या वेसलाचेर दवरतले. आजूय बी आमचे 2 मनीस जे आसा ते डीजी शिपींगचे आयल्या ते त्या वेसलाचेर आसा. जे नाफ्ता आसा त्या वेसलाचेर ऑलरेडी 2 मनीस आसा. ते डिजायन करता की खंय व्हरून दवरपाचो, कशा पद्दतीन दवरपाचो. आनी ताच्या उपरांत हायड्रोलीक पंपांतल्यान नाफ्ता जो आसा पळय तो काडून आमी बार्जीस पळयला 2. म्हणजे ऑफकोर्स वन इज 1400 टन आनी दुसरी आहा ती अरावंड 200 टन. तो नाफ्ता काडून त्या हायड्रोलीक पंपांतल्यान आमी त्या बार्जीनी शिफ्ट करतले दोनूय. आनी हो शिफ्टिंगाचो प्रोसेस जो आसा हो परवा सुरू जातलो 31 तारखे दीस. बट मेजर नाफ्ता काडपाचें काम इट वील कंप्लीट विदीन 4 days. म्हणजे आमी 1 ते 5 तारीख पर्यंत ते नाफ्ता सगळें काडपाचें काम जे आसा तें शिफ्ट जातलें. आनी दीस नाफ्ता फ्रॉम दॅट बार्ज वेसल्स वी आर शिफ्टिंग टू द शीप. ती दुसरी शीप UAEच्यान येता ज्या मनशान हो नाफ्ता ऑलरेडी घेतलो विकत. द कस्टम हॅड गिवन द परमिशन्स, कस्टम हॅड क्लियर द एवरीथींग. आनी ती UAEच्यान वेसल्स जी आसा ती 4 दिसांनी पावतली. म्हणजे आमी 1 तारखेच्यान जरी नाफ्ता काडपाक सुरू केलो पूर्ण नाफ्ता त्या बार्जीन वता. आनी बार्ज देन इट वील गो इन द डीप सी एंड दॅट ट्रान्सफर द नाफ्ता फ्रॉम दॅट बार्ज टू द ऑन दॅट शीप. आनी अशा पद्दतीन 5 तारीख पर्यंत हो प्रोसेस सगळो कंप्लीट जातलो. ताज्या उपरांत 1-2 दीस आमकां ती क्लीन करप किंवा त्या शिपाचें कितें करप हाजें डिसिजन जें आसा हें सगळें मागीर घेतलें. आत्तां कशेच बाबतींत खंयचेच बाबतींत म्हणजे कोणीच भिवपाची गरज ना. कारण आमी जेका म्हटलां की ती जी शीप आसा नलिनी ताच्या सभोवती वी हॅव डन द बूम बॅरिंग ताका म्हणटा. म्हणजे वीच इज 2 feet इन द डीप आनी 1 feet अबाव द सी वॉटर लेवल बूम बॅरिंग केलां. चुकून सुद्दां इफ इट इज अ स्पिलेज जाली, ऑयल स्पिलेज कितें स्पिलेज जाली जाल्यार आमी तें स्पिलेज जें आसा हें सगळें काडून घेवपाक शकतले. मंत्री आनी मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकान हाचे आदींच सांगिल्लें की हे बोटींतलो नाफ्ता धोकादायक ना. तातूंत आसा तो फकत गाळ. पूण एका टँकरांत अस्सल नाफ्ता आशिल्ल्याचें मान्य केल्लें. पळयात तो कितें सांगता तें. त्या खातीर भंय असो कसलोच ना. नाफ्ता इज फुल्ली इट इज इन दॅट टँक वीच इज अ डबल कोटेड टँक. आनी कारण जर ती लिकेज जावपाची असली जाल्यार ते खूब पयलीं जावंक शकतलें आसलें. बट आतां कांयच भंय ना कारण आतां ऑलरेडी वेदरूय क्लियर जालें. इट इज अ 2 type ऑफ नाफ्ता इज अवेलेबल इन 2 different टँक्स. वीच इज वन इज एन प्युअर नाफ्ता एंड वन इज एन कंटामिनेटेड नाफ्ता. सो प्युअर नाफ्ता कितलो आसा शकता? इट इज अप्रॉक्सिमेटली ऑल टुगेदर वीच इज अ 2000. गोवा पीपल फ्रस्टान मुख्यमंत्र्याक तशेंच मिलिंद नायकाक जाप दिल्या. बोटींतलो नाफ्ता धोकादायक ना अशें मिलिंदान म्हणिल्लें. लोकांनी ताका कितें जाप दिली ती पळयात. पयर CMान एक प्रेस कॉन्फरन्सान स्ट्रेट म्हटलेलें की ताका कोणीच कंप्लेनी दिवंक ना म्हणून. सो आमी CMाक सांगूंक सोदतात ही आमची कंप्लेंट कॉपी ऑन 6 सप्टेंबर 2019 ही आमची फर्स्ट कंप्लेंट आमी ऑथॉरिटीजांक केल्ली इन्क्लुडींग द डिजास्टर मॅनेजमेंट चीफ सेक्रेटरी. त्याच्यानंतर 12 तारखे आनी एक कंप्लेंट केल्ली. त्याच्यानंतर 19 तारखे एक कंप्लेंट केल्ली आनी 23 तारखे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान क्लियरली डिनाय केला की हो जो मॅटर आसा ही जी अनमॅन्ड वेसल जी MPT पोर्टर्सान आयिल्ली तांकां हेच्या वांगडा कांयच हेना म्हणून नो रिलेशन विथ देम.
सो तांच्यांनी क्लियरली आमकां इन रायटींग दिल्लेलें आसा की हेचेर तांकां डिपार्टमेंटाक कांय चार्ज ना. सो मिलिंद नायकाक हांव सांगूंक सोदता, एक गोवा पोल्युशन बोर्डाचो रिपोर्ट आसा, 17 तारखेचो एक रिपोर्ट आसा, जिंगा सायट इन्स्पेक्शन जाल्लेलें त्या वेसलाचें एमपीटी पोर्टान जेन्ना ती ब्रेक वॉटर्सान आहली तेन्ना क्लियरली कितें म्हणटा 17 सप्टेंबर 2019 गोवा पोल्युशन बोर्डाचो रिपोर्ट आसा विच क्लियरली सेज त्या वेसलान नाफ्ता आसा म्हणून, प्युअर नाफ्ता आहा म्हणून 2600 मेट्रीक टन्स ऑफ नाफ्ता. आनी मिलिंद नायक ऑन वॉट बेसीस तेणी काल तो स्टेटमेंट केला, एक तर तो स्वताच सायंटिस्ट जाल्लो आहा, नाजाल्यार ताका हे वेसलान कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार नाफ्ताच्या धोक्या परस व्हडले स्फोटक घेवन आयला. नाफ्ता आशिल्ली ही विना इंजिन बोट कोचीसावन गोंयांत येवपाक मंत्री आनी मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायक जबाबदार आसा. मिलिंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो अशें ताणें मागलां. हे बोटीचे पाकिस्तान कनेक्शनय तपासून पळोवचें अशें ताणें मागलां. हे बोटीत निव्वळ नाफ्ता ना जाल्यार नाफ्ताचो फकत गाळा आसा अशें मिलिंद नायकान मिडियाक सांगिल्लें. पूण गिरीशान ताचो दावो खोडून काडटना बोट एमपीटीत कशी आयली आनी मिलिंदा कडेन ते बाबतींतलें अर्थीक कनेक्शन कितें आसा ताचेर उजवाड घातलो. जी अनमॅन्ड वेसल आसा ती वेसल पाकिस्ताना साकून नाफ्ता घेवन भायर सरली. कलकत्ता बुडगे म्हणून ते एक पोर्ट आसा, त्या पोर्टाक वचपाक वाटेर आशिल्ली. कोचीन पोर्टा कडेन तेजेर एक एक्सप्लोजन जालो, ते इंजीन बंद पडलें आनी तेजी एक वेगळी शोकांतिका जाली. ती शीप एक शीप उरली ना, तिका सगळे अनमॅन्ड वेसल ह्या नांवान वळखता. 12 जुनाक एमपीटीक एक ईमेल पावता ह्या बोटीच्या ओनराची आनी 15 जुलयाक ती वेसल हांगा पावता. त्या वेसलाक इंजीन ना, तरी तुमी ताका परमिशन दितात. सो एक म्हणजे तुमचे कडेन रिपेर करपाक प्रोविजन ना, नाफ्ता खाली करपाक प्रोविजन ना, तो ऑलरेडी ताका एक्सप्लोजन जाल्लो आसा. आनी सगळ्यांत चड प्रॉब्लम म्हणजे ती वेसल पाकिस्तानाच्यान येयला. आतां प्रश्न येता, ही वेसल गोंयांक एमपीटीक पावली कशी? हेजे फाटल्यान मोटीव म्हणजेच पयशे. नाफ्ता जो आसा 2600 मेट्रीक टन एज पर द RTI रिप्लाय, इट हॅज द व्हॅल्यू ऑफ ₹15 crores. जेन्ना ती वेसल चेन्नई पोर्टान उरली, कोचीन पोर्टा कडेन उरली, तेन्ना ती तो ओनर कशें करून ताका डिस्पोज करपाक पळयताली ती. आनी ती डिस्पोज करतलो जाल्यार ताका कोण तरी जाय आशिल्लो. तेणी आमच्या गोंयच्या मंत्र्यांक घातले आनी तेणी सांगलें तिका आमी जी तुगेलें हें आसा तें आमी 1.5 crores परचेज करतात. आतां ही सगळी वेसल हांगा पावपाचें कारण एक, ती एंटायर पोर्ट टावन BJPच्या कॅबिनेटांक जो मिलिंद नायक मंत्री आसा, हो मिलिंद नायकान टोटल पोर्ट कॅप्चर केला. कोळशाचेर तो भायर बोवाळ मारता ओपोज करून, ट्रान्सपोर्ट तो करता. जितले लेबर कॉन्ट्रॅक्ट थंय आसात, सगळो लेबर सप्लायंग करपाचो काम थंय मिलिंद नायक करता. वेगळ्यो वेगळ्यो तरेच्यो ज्यो सुविधा तांकां दिवपाक पडटा वेसलांक, त्यो स्टीव डोरींग तेजें काम, आनी हेणी चड कंप्लीट मोनोपोली थंय केल्ली आसा, इन्क्लुडींग कोल हँडलिंग. सगळे जे वेसलां भितर आसा ताका नाफ्ता म्हणटा. मिलिंद नायक एकलोच ताका स्लज म्हणटा. मिलिंद नायका कडेन कसली टॅक्नॉलॉजी आसा की जी दर्यान वेसल थंय आसा त्या वेसलींक कितें आसा आनी तेजे सगळे ऑपरेशनल ज्यो सगळे टॅक्निकलिटीज आसात त्यो इतली डेप्थ नॉलेज मिलिंद नायकाक कशी आयली. नाफ्ता जो येतालो म्हणजे एक मोस्ट फेवर्ड स्टेटस जो पाकिस्तानाक आशिल्लो, आनी तेन्ना जो इम्पोर्ट आमी करतात, कस्टम ताका ड्युटी लायताले जवळ जवळ 33%. पूण पोस्ट पुलवामा हेजो जो हें आशिल्लो तो सरकारान 200% केलो. ते 1.5 कोटीन परचेज करून ते 15 कोटीन जे विकून तेजेर जे पयशे करपाक सोदताले तेंचेर कस्टमान गदा हाडली. आनी म्हणून ही जी वेसल आसा ती बेवारशी जाली. आनी दुसरो एक प्रश्न की मिलिंद नायकाक त्याचो इंट्रस्ट ह्या सगळे हितून कितें आसा, आनी मुख्यमंत्र्यान हें तेजेर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करून म्हाका दिसता मिलिंद नायकाक एक्चुअली इमिजिएटली ड्रॉप करपा जाय, कारण तेणें आपल्याच्या पयशांचे आशे खातीर आयज आख्ख्या स्टेटीक रॅन्सम घेतलेलो आसा.
हाची आदी स्फोटक आशिल्ले बोटीचो मुंबयकारांनी अणभव घेतला. हे बोटींतल्यान आतंकवादी आयिल्ले. ते खातीर ह्यावूय बोट प्रकरणाची खर चवकशी करची अशी मागणी गिरीशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन केल्या. प्रायम मिनिस्टरान थोडो इंट्रस्ट घेवचो आनी त्या वेसलाचे पाकिस्तान लिंक कितें आसा तेजेर मातशी इन्क्वायरी करची, इन्वेस्टिगेट करचें. नंबर 2, जी अनमॅन्ड शीप जाका MPT कसलेंच ऑब्लिगेशन ना ताका वेसल अलाव करपाक, ते कित्याक MPTन केलें? केंद्र सरकारान हितूंक टोटल इन्क्वायरी करची, इन्वेस्टिगेशन करचें ह्या हितूंक. आनी हितूंक कोण कोण गुंतल्याक, कसो करून त्या MPTचेर कोणें दबाव हाडलो, तितून भितर कितलें करप्शन आनी इन्वॉल्व आसा तेजेर सगळी इन्क्वायरी जावची. दुसरे वटेन आनीक एक NGO गोवा फस्टान काय दाखले दिले. तातूंत MPT कडेन केल्ल्या वेव्हारांक तांणी कशी जाप दिली ना. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान ते बोटींत निव्वळ नाफ्ताच आशिल्ल्याचें कशें सांगलें तें मिडिया कडेन उलोवन दाखयलें. पयर CMान एक प्रेस कॉन्फरन्सान स्ट्रेट म्हटलेलें की ताका कोणीच कंप्लेनी दिवंक ना म्हणून. ही आमची कंप्लेंट कॉपी ऑन 6 सप्टेंबर 2019 ही आमची फर्स्ट कंप्लेंट. आमी त्याच्यानंतर 12 तारखेक आनी एक कंप्लेंट केल्ली, त्याच्यानंतर 19 तारखेक एक कंप्लेंट केल्ली आणि 23 तारखेक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान क्लियरली डिनाय केला की हो जो मॅटर आसा, ही जी अनमॅन्ड वेसल जी MPT पोर्टर्सान आयिल्ली तांकां हेच्या वांगडा कांयच हें ना म्हणून, नो रिलेशन विथ दॅम. मिलिंद नायकाक हांव सांगूंक सोदता, एक 17 सप्टेंबर 2019 गोवा पॉल्युशन बोर्डाचो रिपोर्ट आसा विच क्लियरली सेज ते वेसलान नाफ्ता आसा म्हणून, प्युअर नाफ्ता आहा म्हणून, 2600 मेट्रीक टन्स ऑफ नाफ्ता. आणि मिलिंद नायक ऑन वॉट बेसीस तेणी काल तो स्टेटमेंट केला. एक तर तो स्वताच सायंटिस्ट जाल्लो आहा, नाजाल्यार ताका हे वेसलान कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट आसा. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि श्याम चारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मरीना प्रकल्पाचेर 2 नोव्हेंबराक जावपाशिल्ली जनसुनावणी सरकारान फुडें धुकल्ल्या. गोंयकार अगेन्स्ट मरीना तशेंच भाजपा आमदारान तशी मागणी केल्ली. दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो तयार जायना तो मेरेन ही जनसुनावणी जावची ना खंय. CZ MP तयार जावन लेगीत जनसुनावणी घेवं नाकात, हो मरीना प्रकल्प भायर मारात, लोकांनी मागणी केल्या. As announced earlier, the protesters went ahead with a public meeting on Tuesday at Naushi, where the Marina project is coming up. Watch this meeting and the mood of the villagers. पहिले राक्षस असताले ते मनशांक खाताले. हे राक्षस कोणाक खाता? हे माती खाताय. आता पोट भरून उदकूय पिवंक लागले. देखून मागता हे प्रोजेक्ट प्रोजेक्टूच बंद करचो आनी हिंगासर आहले लोकांक हिंगा त्रास करू नाका. लोकांक बरें सुशेगाद न्हिदोंक दी. हे दिवस जुवारी मनशी आमची आवय, हितून कितले नुस्त्या जाती आहा त्या रिपोर्टर प्रमाणे कितें 50. हांव सांगता हितून 200 वयल्यान जाती आहा नुस्त्याच्यो. जोरी तर एक ह्या भुरग्यांक आमकां सांबाळूंक जायना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो ना. आमचो युनिवर्सिटी आहा आमची NIO आहा, ICR हांचो रिपोर्टा प्रमाणे ही कितें स्टडी करपाक, हे रिपोर्ट तयार करपाक युनिवर्सिटीक दिवंक जालो. सगळ्यांक धाडटा, चेन्नयांक धाडटा. म्हणटा तुमी 40 जाण कित्याक रावला, तुमी चेन्नयाक तशें मरे. हे तर अधिकाराच्या पावलांचेर चलता न्हू जाल्यार हें हियरिंगूच न्हू, हो प्रोजेक्ट नावशेच न्हू गोंयांत भायर तो खंय वचो मागीर तें आमकां पडलें न्हू. आनी आयज आमचोय MLA सांताक्रुझ BJPन आहा, तुमचोय आहा. 4 दीस फाटीं दवडेकारान म्हणलें तुमी कोणी सांगूंक नासता तुमचे MLA. सांत आंद्रेस MLA लोकांक दाखोवंक रडटा, तेजे CM बोडी मारता आनी तो लोकांक दाखोवंक रडटा. हांवें कालूच सांगलो ताका, तूं दवडीकाराक सांग तुकाय लागता मोडकोय, तूं यो मरे नावशेकान प्रोजेक्ट आमी व्हराय पयस. आमकां कित्याक जावं, आमी कास्तीक करून पोट भुगतात. हे लोकांनी सगल्यांनी एकवटान येवपाक जाय. ह्या जाग्यार पाणी इतकें रावतालें, पाणी आतां वयर कितकें जालें. पणजे प्रासार पाणी भितर सरलें, लोक न्हिदला. बांदार पाणी भितर हारा सांगपाक येनासलें, आयज रस्त्यार खावलें. 4 खांब्यांनी पाणी भितर रावलें तरी गोंयकार न्हिदला. उठा उठा गोंयकारांनो उठा. आनी हे कितें चल्लां, देश हाडल्यार आमी आनी आमी हाडल्यार देश. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम.
Our video journalist Amar Chavaria from Naushi. घुवळी वखदां आड राबयिल्ले मोहिमेत कळंगूट पुलिसेचे हातीक मंगळारा व्हडलें घबाड लागलें. पुलिसेन एका नायजेरियन नागरिकाक अटक करून ताचे कडल्यान 3 कोटी रुपयाची घुवळी वखदां जप्त केली. 34 वर्साचो नायजेरियन नागरीक अलेक्सा कडल्यान पुलिसेन 1 किलो 21 ग्रॅम कोकेन, 2 किलो 35 ग्रॅम MDMA, 760 ग्रॅम एम्फेटामाइन, 106 ग्रॅम चरस, 1.270 ग्रॅम गांजा ताब्यात घेतलो. तशेंच पुलिसेन ताचे कडल्यान 2 लाख रुपया जप्त केल्यात. पोलीस निरीक्षक नॉलास्को रापोसाच्या नेतृत्वा सकयल्या पोलीस पथकान कांदोळेच्या शीम वाठारांतल्या एका फ्लॅटार धाड घाली. विजा सोंपून लेगीत बेकायदेशीरपणान राबितो केल्ल्यान हाचे आदीं ताचेर गुन्यांव नोंदयल्लो. तशेंच 2012तय घुवळी वखदाचे केशीत कळंगूट पुलिसेक ताका अटक केल्लो. ही केस अजूनय कोर्टात चालू आसा आनी आतां दुबावीत परतून एक फावट पुलिसाच्या तावडेत सापडला. So this includes around 2 kilos of more than 2 kilos of substance which is suspected to be MDMA, around more than 1 kilo of substance which is suspected to be cocaine, more than 700 grams, around 740 if I'm not wrong, grams of substance which is suspected to be amphetamine. More than 100 grams of charas and more than 1 kilo of substance which is suspected to be ganja. Subsequent investigation is on in the case. The quantities which I have just shared to you, they are not exact quantities, they are approximate quantities. The exact quantities form a part of the Panchnama and of the FIR, and currently we are investigating the case. We have also seized the mobile phone of the accused person who is a Nigerian national. I think all of you have already been shared the name and details, his age of the accused person. He also has 2 involvements of cases against him, but this seizure is one of the biggest seizures done by Goa police in recent times, and also some cash was also seized, around 2 lakhs cash was also seized. So the total seizure we are approximately calculating it to be around of 3 crores. परवडेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. खण वेवसाय बंद आसा, चिऱ्याचोय धंदो ना, आनी कितें करतले जाल्यार दुसरो पर्याय ना. देखून सध्या ट्रक बंद दवरल्यात. ताका लागून सरकारान उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटींची सक्ती फाटीं घेवची, मडगांव साश्टी ट्रक धनी संघटनेन मागणी केल्या. एका दिसात काम जाता जाल्यार बरें आशिल्ले, आरटीओत गेल्यार लायनीत उबे रावचें पडटा अशें म्हणत मडगांव साश्टी ट्रक धनी संघटनेचो अध्यक्ष फ्रँकी गोमसान उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटी बसोवपाक विरोध केलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. 2009 एक आमगेलो रूल सर्क्युलर पास करून जेन्ना नंबर प्लेटी नंबर इश्यू जाल्लो 2009 जेन्ना CMन पर्रीकरान कितें सांगिल्लें तो नंबर प्लेटीचो रूल कुशी काडलो. आतां तोच रूल वत धाडला. म्हणटा कितें सेक्युरिटी कित्या नंबर प्लेट चेंज सेक्युरिटी कित्या तूं सगळ्या लोकांचे फोटो मारता. एक सायडीक तूं मायनींग चालू करता मोतींग पडटा, एक सायडीक तूं नंबर प्लेट चेंज करपाक वयता आनी ते आयटीओ गेल्या 2 वरां 3 वरां लायनी पडटा. पण एक दिसान तर काम जाता. हांव मागोता गोंय सरकारा कडेन तूं इस्क्रायब करची मदीं नंबर प्लेट आनी जो कोण पेंटर आहा तोय वाडोवपाचो ना तेकाय जॉब ना म्हळ्यार. आज आमी ट्रकवाले 2012 मायनींग तेमी बंद दवरून आज पर्यंत चालू करपाक जायना. बिजनस ना, मायनिंगूय बंद आनी हडको जिवाचे वयलो मनशान आनीको पेस घेवपाचो तकलेचेर हे नंबर प्लेटी लागून. हांव मागोता मायनींग एक बंद, काम ना, चिराटो चिरेय बंद तुगेले, कोसाटो कोसूय बंद, उचो धंदो ना गोंयांत आनी तूं वयले नंबर प्लेटीचो पत्तो तूं रूल पत्तो धाडलो. हांव मागोता गोंय सरकाराक हो तूं स्क्रॅप करचो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. मिनी मूव्ही मेनिया शीर्षका खाला इफ्फीत लघुपट सर्त आसतली. ही सर्त 2 गटांनी आसतली, एक गोंय आनी दुसरी राष्ट्रीय पावण्यार. दोनूय गटा खातीर 1 लाख रुपयाचें इनाम आसतलें. ते भायर 9 वैयक्तीक इनामाय दवरल्यात. The International Film Festival of India begins on the 20th of November. The entry registration for short film competition will be done on the 15th of November, while the film submission will be on the 23rd of November. During the IFFI period, we are going to have a short film competition for Goan filmmakers as well as national level filmmakers. We have 2 sections in that. One is the Goan section, in which
the Goan filmmakers and the actors will participate. The another one is national section, wherein national level all the filmmakers will participate. The competition will be of 5 to 8 minutes film which are prepared and which will be screened here during the IFFI period. The film theme or the subject or the topic will be announced on 23rd November morning at 9 o'clock, and the filmmakers have to make their film, a complete film, within 72 hours. Our video journalist Irshad Sheikh in Panji. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव शारान ओलो कोयर हाडून उडयल्ल्याचो आरोप नावेली पंचायतीन भायर आयलो. कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर तांचे कडेन अत्याधुनीक प्रकल्प आसात. कोयराचो वापर करून सारें तयार करपा खातीर एक मशीन आसा, तशेंच एक बायोडायजेस्टर आसा अशेंय तांचें म्हणणें. Deputy Sarpanch of Navili, Paul Pereira, was reacting to a report in a section of press quoting Chairperson of Margam Municipal Council as saying that people from Navili were dumping wet garbage in Margam jurisdiction. आणि तीन मुद्दम आमचे नावेली पंचायताक जी क्रिटिसायज अशी करूं सोदता ती कितें म्हणून व्हिडिओ ही ऑलवेज प्रेझिंग फॉर नावेली पंचायत. व्हिडिओचे लक्ष तसले कांयच ना. व्हिडिओची म्हणणी इतलीच जी नावेली पंचायत वेट जावन ड्राय जी गार्बेजचो सिस्टम करता तसो दुसरे पंचायतान करचो असो व्हिडिओचें म्हणणी. मे बी तिका कोणें मिसगायड केल्या तें आमकां खबर ना. आमचें एक आहा मशीन जें सारें करता आमचें वेट गार्बेज मशीन आसा. दुसरें आहा आमचे कडेन कितले ब्लॅक सोल्जर लार्वे. तिसरें आसा बायो डायजेस्टर घायलो आमी, बायो गॅस घातलेलो आहा. मागीर खांबा आहा. इंडिविज्युअल लोक आमचो आपापल्यागे ओल्ड सिस्टम उजार करता. आमचे तर नावेली वेस्ट मॅनेजमेंट आमचो असो जाता. आमचे ब्लॅक सोल्जर फ्लाय लार्वे कंपोस्टर इन्स्टॉल केल्ले आसात. बायो डायजेस्टर आहा, वेट वेस्ट घालून बायो गॅस जनरेट जाता. तेच परी वर्मी कंपोस्टिंग युनिट आसात जे बाल्क वेस्ट जनरेटर म्हणून आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. जावं सोसायटी, हावजींग सोसायटी, रेस्टॉरंट. तेच परी इंडिविज्युअल हाऊस होल्ड आसा तेवूय आपले ट्रेडिशनल पीट कंपोस्टिंग करता. खांबा कंपोस्टिंग आहा. वेरियस मेथड हे उजार जाता आमच्या नावेली पंचायतान. Our reporter Sandeep Twankar from Navili. सध्या दिवाळी मनोवप चालू आसा. वसुबारस, धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, कुबेर पूजन, बलिप्रतिपदा आनी त्या उपरांत येवपी भाऊबीज. भावा भयणी मदलें नातें मोगाचें गांठीन घट्ट करपाचो हो दीस. गोंयांत मंगळारा जायत्या कुटुंबांनी ल्हाना व्हडांनी भाऊबीजे निमतान भावाक ओवाळून आनी ताका मिठाय भरोवन मोग उक्तायलो. खरें म्हटल्यार ह्या दिसा यम आणि यमुना ह्या दोगांची पुजा करून तांची याद करतात. भारतातले संस्कृतींतल्या विकासात यमाची भयण यमुनाचे व्हडलें योगदान मानून घेतात. भाव आणि भयणी मदलें भाव भावनांचे सोबीत सुंदर नातें जपपाचो हो दीस. लग्न जावन घोवागेर गेल्ली चली कुळारा येवन भावाक ओवाळून ह्या नात्याची गांठ घट करता तो हो दीस भाऊबीज. बीज म्हटल्यार द्वितीया. कार्तिक शुक्ल द्वितीयेक भाऊबीज मनयतात. गोंयची संस्कृती अजूनय आपली मुळां राखून आसा. ताचे श्रेय वता घरांतल्या जाणट्यांक. ही मनोरमा रोहिदास गोवेकर. नात्रां भाऊबीजेची ओवाळणी करता आसतना पिळगांवचे हे जाणटे आजयेन नात्याची वीण अदीक घट करपा खातीर गायलें ऊब दिवपी पद. भाऊ दिवाळीस माझ्या घरी आला, भाऊ दिवाळीस माझ्या घरी. गोड गोड करंजानी लाडू गडे, गोड गोड करंजानी लाडू गडे आणि चकुल्यानी कडबोळे अपुरी पडे. किती राहू अमर सदा आशीर्वादा, किती राहू अमर सदा आशीर्वादा. आला भाऊ दिवाळीस माझ्या घरात, आला भाऊ दिवाळीस माझ्या घरात. सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती,
ओवाळीचे भाऊराया रे वेड्या बहिणीची वेडी रे माया वेड्या बहिणीची वेडी रे माया 9 लाख दिवे निळ्या आभाळे 9 लाख दिवे निळ्या आभाळे वसुंधरा ऐशी चंद्रगा ओवाळे नक्षत्राची सर आली भूमीवर नक्षत्राची सर आली भूमीवर ओवाळीचे भाऊराया रे वेड्या बहिणीची वेडी रे माया वेड्या बहिणीची वेडी रे माया भाऊ बीज माझ्या सदनी हर्षमनी झाला भाऊ बीज माझ्या सदनी हर्षमनी झाला दीनबंधू करुणा सिंधू भाऊ बीज माझ्या सदनी हर्षमनी झाला भाऊ बीज माझ्या सदनी हर्षमनी झाला. आमचे खबराकार फोणेच्यान कृष्णा नायक, पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकार आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आयच्यो कोंकणी खबर हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.